नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात नायजेरियन चेडवाक अटक। 15.10 लाखांची गुळे वखदा केली जप्त। फुडलो तपास सुरू। स्मार्ट सिटीच्या कामा निमतान काकुलो मॉल ते टोंक पुला मेरेनचो रस्तो 14 मे ते 10 जून मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर आसतलो बंद। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान केली सुचोवणी जारी। सावरफोंड सांकवाळ मेगा प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या कामगारांक थळाव्यांनी धांवडायले। रानां खात्याची परवानगी घे नासतना कापताले झाडां। म्हापशा कुचेलीच्या जरीची जाल्यार दुर्दशा। हाशीकुशी कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान झर प्रदूषित। संबंदीत खात्यान घालचे लक्ष तळाव्यांची मागणी। गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेचो निकाल आयज सांजे 5:30 वरांचेर जातलो जाहीर। ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले परीक्षेत। गोंयांत दिसान दीस अपघातांचे सत्र चालूच। म्हापशा बसतोडा जंक्शनाचेर बुधवारा सकाळी कारीचो स्वयं अपघात। दुसरे वटेन पर्वरी सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रकान एका कारीक धपको दिल्ल्यान अपघात। आतां खबरो विस्तारांत। गुळे वखदा विरोधी पंगडान एका नायजेरियन चेडवाक म्हापशेच्यान अटक करून ताचे कडल्यान 15 लाखांची गुळे वखदा जप्त केल्यात। ते भायर ताचे कडेन 10,000चो गांजोय सांपडला। हे नायजेरियन चेडू बेंगळुरूच्यान बशीन गोंया येताले। म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन बस थांबली तेन्ना गुळी वखदा विरोधी पंगडान ताका ताब्यात घेतले। फेथ चिमेरी अशें त्या चेडवाचें नांव आसा। Conducting lot of raids and it has busted a large number of drug cartels in Goa, and in continuation of this we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the anti-narcotic cell police station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady, and as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे चेडू स्टुडंट व्हिजाचेर भारतात आयिल्ले खंय। ताणें लखनौ विद्यापीठात ऍडमिशन घेतिल्ले, पूण ते शिकपा खातीर विद्यापीठात वचूकच ना। हे चेडू नायजेरियाच्यान दिल्ली आयले, थंयच्यान ते बेंगळूर पावले आनी बेंगळुरूच्यान गुळी वखदा घेवन ती विकपा खातीर ते गोंया आयिल्ल्याचें कळटा। But we are checking with Bangalore police because she was coming from Bangalore. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी। तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच। We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University. But she's revealed that she did not join the program
Instead, she went to Bangalore, and in Bangalore she started working in doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। स्मार्ट सिटीच्या कामा निमतान काकुलो मॉल ते टोंक हांगच्या गाणयारे उदक प्रक्रिया केंद्रा लागसार आशिल्ल्या पुला मेरेनचो रस्तो 14 मे ते 10 जून मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान हे विशीं सुचोवणी जारी केल्या। सध्या आमी पळयता पणजे स्मार्ट सिटीचें काम नेटान चालू आसा। 31 मे ही तांकां डेडलायन आसा, म्हणून रात दीस तें काम चालू आसा, तेंचें काम चालू आसा। पूण काल एक नोटीस इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी हेंच्यांनी काडली, पब्लीक नोटीस काडली। ती म्हटल्यार आत्तां आमी उबे आसा काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हांगासर फूल जो रस्तो आहा तो त्यांनी कालच्यान म्हटल्यार 14 मे ते 10 जून पर्यंत बंद दवरलेलो आहा। कसल्याच प्रकारची वाहतूक हांगासून जावची ना, 4 व्हिलर 2 व्हिलर कसल्योच गाडयो येवं शकना, कारण सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसा। आनी सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसल्या कारणान हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचेर कसल्याच प्रकारची ट्राफीक करूंक येवचें ना। हांगासून तुमी पळयता आसतले जी ट्राफीक सद्या चालू आसा ते ट्राफीक कंजेशन जाता। आमी काकुलो मॉला कडेन आसा आनी ट्राफीक कंजेशन जाता, त्या खातीर जे लोक हांगासर कामाक येतात पणजेन किंवा रावतात त्यांनी दुसरो रस्तो धरचो, कारण हो जो रस्तो आसा काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हांगासरलो जो फूल स्ट्रेच जो आसा तो सिवेज पायपलायनीच्या कामा खातीर बंद केल्लो आसा। आमी सद्या आसा काकुलो मॉला कडेन। हो जो रोड आसा तो 14 मे म्हणजे कालच्यान 10 जून असो 20-25 दिसां खातीर हो रोड फूल बंद केल्लो आसा आनी त्यांनी सिवेज पायपलायनीचें काम हातीन घेतलेलें आसा। त्यांनी अशें सांगलां स्मार्ट इमेजीन स्मार्ट पणजेन की हेजें काम जें आसा तें दिल्ल्या टायमार आमी पुराय करतले। आनी जर लोकल जे आसा कोण जेंकां कितें क्वेरीज आसा किंवा जेंकां कितें प्रॉब्लेम आसा त्यांनी 2 नोडल ऑफिसरांचे नंबर दिल्लेले आसा ते हांव तुमकां सांगता। पयले नोडल ऑफिसर आसा ते मिस्टर मुकुंद मळीक, तेजो नंबर आसा 8806814440। आनी दुसरे नोडल ऑफिसर जे आसा ते समीउद्दीन शेख, तेंचो नंबर आसा 8956225888। ह्या दोनूय ऑफिसरांचे नंबर त्यांनी दिल्लेले आसा। जर कोणाक क्वेरीज आसा, जर कोणाक डिटेल्स जाय, जर कोणाक काम केन्ना सोंपतलें ह्या बद्दल म्हायती जाणून घेवपाची आसा तर त्यांनी ह्या दोनूय नोडल ऑफिसरांक कॉन्टॅक्ट करचो, कारण काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हो रस्तो 14 मे ते 10 जून पर्यंत सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिका खातीर बंद आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत। सावरफोंड सांकवाळ मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा, ते खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक थळाव्यांनी आडोवन सुवाते वयल्यान धांवडावन घातले। राना खात्याची परवानगी घेनासतना संबंदीत कंत्राटदारान हे झाडां कापपाचें काम चालू केल्लें। सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा। ह्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। मेगा प्रकल्पाक पंचायतीन दिल्ली परवानगी रद्द करची म्हूण कांय दीस पयलीं थळाव्यांनी पंचायत कार्यालयांत आंदोलन केल्लें। अशें आसतना बुधवारा मेगा प्रकल्प जावपाच्या सुवातेर कोणाचीच परवानगी घेनासतना भुतानी ग्रुपाच्या कंत्राटदारान झाडां कापपाक सुरवात केल्ली। तिडकिल्ले थळावे एकठांय जावन झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक तांणी सुवाते वयल्यान धांवडायले। ह्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात केस चालू असताना संबंधित कंत्राटदार कामां कशी चालू दवरता म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न। आयज आतां कितें जालें, म्हाका कोण कोण मॅसेज घातली बाबा आयज कितें झाडां कातरूपा आयल्या म्हणून हांगा, आनी 4-5 जाण लोक कामूय करताले अशें दिसपण येयलें। पूण तांकां पयलीं सद्या ती झाडां कातरी जाल्यार फॉरेस्टाची क्लियरन्स जाय। आयज सुद्दां ते पंचायतीच्या रिकॉर्डाचेर ना, नाजाल्यार एमपीडीच्या रिकॉर्डाचेर ना, बाबा तेणी फॉरेस्टान तांकां क्लियरन्स दिला झाडां कातरूपा म्हणून। हें खंयच ना, आनी हें खंय नासतना आयज कोण तरी एजंट जाल्ले आसा पळय न्हू, ते आपल्याला मनीस घालतात आनी ती झाडां कातरूपा येयल्ली आसा। हें आयज हांगसरल्या लोकांनी ते बंद केल्लें आसा तेंचें।
हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्हू आतां परमेश कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान घातलेलो येयल्लो आसा हें लायसन दिलां. हें मॅटर आतां हें हॉनरेबल हायकोर्टाचे नदरेक काडलेलें आसा बाबा हें अशें इलिगल हें लायसन दिल्लें म्हणून. आतां थंय मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टात चालू जाल्लें आसा आनी तेजेर पंचायतीकय नोटीस सर्व करपाक लायला. हे जो ग्रामसेवक आहा पळय न्हू तेकाय सर्व करपाक लायला. डायरेक्टराक सर्व जाल्लें आसा, मागीर एजीक सर्व जाल्लें आसा. हेजेर आतां हियरींग चालू आसा. आतां 1 तारखेर जेन्ना जुनाचें कोर्ट ओपन जातलो पळय न्हू तेन्ना तांकां थंय तेणी एपियर जावपाक सांगलेलें आसा कोर्टात. आतां हें सगळें कोर्टा फुडें मॅटर आसून सुद्दां हांगा काम चलता म्हणल्यार एक अजापशें दिसता. आयज हिंगा लोक एकठांय जाला. हें ऑलरेडी हिंगा डिस्ट्रक्शन फॉरेस्टाची हें कापपा लागले विदावट एनी फॉरेस्ट परमिशन. तेका लागून आमी लोक एकठांय जालो. वी सॉ दॅट पीपल आर ऑलरेडी काटींग कातरप कमेस केलें म्हणून हेणी विचारलें. विचारतरी आमकां कळ्ळें कोण एकलो प्रतिमेश म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टर तेणी प्रतिमेश शिंदे म्हणलेलो तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेयलो म्हूण काडपा आनी तेजी लेबर थिंग काटींग चालू केलो. मागीर तें सगळें जालें म्हणटरी अपसेट. मागीर ताका फोन मारलो प्रतिमेशा. तो तेजे मनीस गेले हिंगसर सोडून. तो आपूण येयना म्हणून लागले हिंगा डिस्कस करपाक कित्याक तुका परमिशन आहा जाल्यार दाखय म्हणून सांगलें ताका. बट he didn't want to revert back or answer or tell anything about this what has happened. So तेजेरूच हें केलें आनी तेंचे हेजे परमेश कन्स्ट्रक्शनाचे 2 जाण मनीस आसलेले हिंगा. ते गेले आफ्टर हें डिस्कशन जालें सगळे लोक एकठांय जाले आनी दे मूव्ड आउट फ्रॉम हियर. दॅट्स ऑल. And we are not going to allow any destruction over this place here. Not even a single plant. गोमंतक टीव्ही खातीर सांकवाळच्यान शुभम तिळोजी. म्हापशा कुचेली वाठारांतल्या पारंपारीक झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या. झरीच्या आशिकुशीक कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच कांय घरांतल्यान व्हांवपी घाणयारें उदक झरीन सोडिल्ल्यान पुराय झर प्रदुशीत जाल्या. ह्या पारंपारीक झरीची दुरुस्ती करून तिचें सोबितीकरण करचें म्हूण थळाव्यांची मागणी. म्हापशेच्या कुचेली वाठारांतली ही पारंपारीक झर. कांय वर्सां फाटीं लोक ह्या झरीचेर गणपतीचें विसर्जन करताले. गरमीच्या दिसांनी जाल्यार ल्हान भुरगे न्हावपाक येताले. तशेंच कांय बायलो कपडे धुवपाक येताले. मात आतां ह्या झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या. झरीच्या भोंवतणी कोयराचें साम्राज्य. कांय लोकांनी जाल्यार घाणयारें उदक झरीन सोडिल्ल्यान झरीचें उदक प्रदुशीत जाला. पारंपारीक झरीचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर संबंदीत प्रशासन, थळावो नगरसेवक तशेंच आमदारान ह्या झरीची पळोवणी करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. ल्हानपणान बी हांव हांगासर येवन न्हातालो. आमी आयज झरीचें कंडिशन कशें आहा ह्या कुचेलच्या? खूब वर्स्ट आहे. ओके, झरीचें खूब कंडिशन सारकें ना. ते लोकांच्या घरांतल्यान बी ड्रेनेज बी हांगा व्हांवन येता, कचरो बी येता. प्लस आमी फुडें आमचे थंय गणपती विसर्जन बी करता. सो तें न्हू आमकांच दुशीत म्हणल्यार आमकांच न्हू बरें जायना त्या हेल्था खातीर. इवन हांगा खूब स्मेल पासून मारता. कोण येता जाल्यार हांगा चॅक करून पळोवपाचें स्मेल कसलें पडलां हांगासर तें. तरी हांगासर भुरगे न्हातात मागीर तांकांच मागीर दुयेंस बी जाता, कितें कितें प्रॉब्लेम येता तें कोण पळयना. हांव फकत इतकी रिक्वेस्ट करता न्हू की आतां जो कोण हांगासर आतां मेन आहा खबर कोण पळोवपी आहा पळय तिणें मातशें एक लक्ष मारपाचें हांगासर. PWD नाल्यार कोण थंय वॉटर कितें पळयतात पळय तेंच्यांनी हांगा येवन चॅक करपाचें आनी पळोवपाचें कशें कितें कंडिशन आहा ती. पयलींच्या लोकांनी हें मेंटेन करून थेयलेलें ओके, बट आतां कोण मेंटेन करून थेयनात. मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की येवन पळोवपाचें आनी मेंटेन करून दवरपाचें कितें आहा तें. पयलीं आमी जेन्ना ल्हानपणान वताले तेन्ना इतके सुंदर उदीक आसलेले झरीचे आनी उदीक सारकें क्लीन येतालें. आतां मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार वयरसून न्हू जे व्हाळ आहा पळय थंय सगळो कचरो डंप जाता आनी तेजें उदीक न्हू सगळें घाण न्हू झरी कडेन येता, भितर येता हांगा तेजें उदीक मेन. आनी सगळो कचरो न्हू ह्या उदकान येवन शिरकावता आनी उदीक सगळें न्हू धस जाता टोटली. आनी पयलीं उदीक पळयतना इतकें क्लीन दिसतालें उदीक की सारकें चकचकीत कशें सारकें. आनी आतां उदीक पळोवंक गेलें जाल्यार सगळें उदीक न्हू सगळें घाण जाल्लेलें आहा आनी सगळे प्लॅस्टिकाचे पोतयो आनी सगळे हे बीन सगळे लाकडां बिकडां सगळे व्हांवन येयल्लेले हांगा तशें आहा. आनी आतां जे आमचे लोकल लोक न्हावपाक येताले पळय ते लोकल लोक आतां तुका दिसचे ना. आतां जे आवटसायडर लोक आहा पळय ते चडान चड ते दिसतले. आनी झरीची आतां परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सारकी बुरशी जाल्लेली आहा आनी हेजेर लक्ष घालनात कोण. म्हटल्यार आमी आतां पयलीं हांगा गणपती बुडयताले, अजुनूय बुडयतात थंय ना न्हू. सो गणपती आमी 1 म्हयनोभर आमी श्रावण धरतात, तेज्या मागीर गणपती येता 5 दीस. आनी आमी गणपती जेन्ना बुडयपाक वयता पळय जेन्ना असल्या उदकान आमी गणपती बुडयतले. आमी जेन्ना श्री गणेशा
कितेंय करता आसतना आमी श्री गणेशा पयलीं चालू करतना कितें श्री गणेशा म्हणटा. आमचो श्री गणेशाच सारको जायना म्हणून आमच्या म्हापशेची ही उदरगत जायना. आम्ही असं कुचेली झरीकडे आणि कुचेलीची झर ही फामाद अशी झर, ही पारंपरिक झर आता पळयत जाल्यार दूषित एका प्रदूषणात सध्या दिसना गेल्ली आसा. हांगासरली जी परिसर पळयत जाल्यार सगळीकडे गार्बेज तशेंच प्लास्टीक सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळीकडे दिसना येता. उदकान सुद्धा गार्बेज सगळीकडे पसरलेली आसा. अथॉरिटीज जी आसात, जे हांगासरले स्थानिक कावन्सिलर, त्याच प्रमाणे म्हापशेचे म्युनिसिपालिटी आणि स्थानिक आमदारा कडेन लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन ह्या जाग्याचेर येवन पळोवणी करची आणि त्याच प्रमाणे ही जी नॅचरल पारंपरीक झर जी आसा ती टिकोवन दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स तिहा असोटीकर. गोंय शालांत मंडळाचो 10वेचो निकाल आयज 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिल्या. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले. शालांत मंडळाच्या संकेतथळाचेर परीक्षेचो निकाल उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केलां. 12वीचे एग्जाम जाल्या उपरांत जी उत्सुकता आशिल्ली ती म्हटल्यार 10वेच्या भुरग्यांक, कारण म्हळ्यार त्यांचो जो रिजल्ट आसा तो केन्ना जातलो ही उत्सुकता 10वेच्या भुरग्यांक आशिल्ली. आनी तांचे खातीर आयज एक खुश खबरी आसा, ती म्हटल्यार गोवा बोर्डान अशें डिक्लेअर केला की 15 मे म्हणजे आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या वर्सा ज्या भुरग्यांनी 10वेची एग्जाम दिल्लेली त्यांचो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 19,557 भुरग्यांनी ह्या वर्सा 10वीची एग्जाम दिल्ली. आणि ही जी माहिती दिलेली आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयभरांतल्या 10वेच्या भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर तांच्यांनी आपलो जो रिजल्ट आसा तो चेक करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. बुधवारा सकाळी म्हापशा बसतोडा जंक्शनाचेर एका कारीचो स्वयं अपघात जालो. ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत 4 जाणांक दुखापत जाल्या. म्हापसा पुलिशेन कार चालकाक ताब्यांतूय घेतला. दुसरे वटेन पर्वरी सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रकान एका कारीक धपको दिल्ल्यान अपघात जाला. मात ह्या अपघातांत जिवीतहानी जावंक ना. बुधवारा सकाळी कर्नाटक नोंदणी आशिल्ली कार पणजेच्यान म्हापसा वतना म्हापशा बसतोडा जंक्शनाचेर ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण सुटोवन कार सर्व्हिस रस्त्यार उमटली. कारीन आशिल्ल्या 4 जाणांक दुखापत जाल्या. अपघाता वेळार थंय आशिल्ल्या लोकांनी ड्रायव्हराक मजत करपाचो यत्न केल्लो, मात मजत करपी एकल्या तरणाट्याचो मोबायल ड्रायव्हरान फोडून उडयलो. देखून ह्या कार चालकाक म्हापशा पुलिशेन ताब्यात घेतला. तो इस जगह मतलब कि सबको खड़ा होकर देखता है, उसी तरह हम भी देख के अपना सेट से थोड़ा सा बात करने के लिए मोबाइल निकाल के मेरा उधर फेंक दिया. किसने? वही. ओके. ये लोग कितने जन थे पहले? तो हम देखे नहीं. ओके, तो तुम लोग मदद करने उसको गए थे? हाँ, मतलब इसे मतलब जैसे मदद होता है जैसे सबको नहीं करता है, ऐसे मतलब खड़ा होकर हम देखने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ है, वो मोबाइल छीन के फेंक रहा है. तो ये झगड़ना चालू किया है? हाँ, मतलब क्यों फोटो लेता है, क्यों ये करता है, ऐसे बोलने वाले. हाँ, मोबाइल खींच के फेंक दिया. ओके. पिए हुए थे? हाँ. ओके. कितने बजे हुआ था ये एक्सीडेंट? यही बता नहीं सकते हम, क्योंकि हम तो ड्यूटी रहते हैं, काम करने जा रहे थे, तो देखें भाई एक्सीडेंट हुआ है. हाँ. थोड़ा सा मतलब कि देख रहे थे हम, कि सबको देखा था तो हम भी देखने के लिए आपके गए थे. सेल्फ एक्सीडेंट हो गया सुबह. एनी इंजरी? Nothing injury, all because of the good car. Everyone is safe. So some injuries inside. That's it. ओके. अभी क्या हॉस्पिटल लेके गए? One person as far as helped us. Okay. We had one person into the hospital. That was only minor injury. Nothing. कहाँ से कहाँ आ रही थी गाड़ी? From Mysore to Goa, and again we were traveling here and there, and again we are going back to. कब आए थे गोवा? We came yesterday. Yesterday morning 7 o'clock. पर्वरे सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रक आनी कारीक भिरांकूळ अपघात जालो. राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान येवपी ट्रकान दुसरे वटेन येवपी कारीक धपको दिलो. ह्या अपघातात एके चलयेक दुखापत जाल्या, तशेंच कारीचे बरेच लुकसाण जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत फुडले 3 दीस 15, 16 आनी 17 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान तसो अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग सुमार 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचय न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
मडगांव नगरपालिकेच्या इमारतीची सामकी दुर्दशा जाल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली पालिकेच्या इमारतींची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान छप्पर कोसळटा. जनेलां वेवस्थीत ना, तशेंच पालिकेच्यो फायली दवरपाक सारकी सुवात ना. जनेलां वेवस्थीत नाशिल्ल्यान पावसान पालिकेच्यो फायलीचें लुकसाण जातलें. ताका लागून पावसा पयलीं पालिकेची इमारत दुरुस्त करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आज बारीकशे तुम्ही म्युन्सिपाल्टीक समज पळयत न्ही जाल्यार म्युन्सिपाल्टीची जी हें आसा परिस्थिती ती अत्यंत दुर्दैवी आसा. दुर्दैवी म्हणपाक म्हाका खूब वायट दिसता मनांतल्यान, कित्याक की कावन्सील आसा इतल्या वर्सां ताजेर भितर आमी सदांच रेजोल्युशनां घेतात, सरकाराक धाडटात, सरकारा कडल्यान ते परत आमकां येता. अशें हें एडमिनिस्ट्रेशनाचें जें पळय सर्कल आसा हें चालूच आसा. म्हणल्यार पेपराचेर तुमकां खूब सगळें दिसतालें की आमी हांगा धाडलां प्रपोजल, थंय धाडलां, थंयच्यान हांगा येलां, हें धाडलां. पूण खंयचीच गोश्ट जर तुम्ही आज म्युन्सिपाल्टी म्हणून समज जर एक 4 खंयच्याय सेक्शनान वचा, हांगा टॅक्स सेक्शन म्हणून आसा, सॅनिटरी सेक्शन म्हणून आसा, टेक्निकल सेक्शन म्हणून आसा, अकाउंट सेक्शन म्हणून आसा, अशी कितलींय सेक्शनां हांगा आसा. अशी परिस्थिती आसा तांकां ऑफिसर जे पळय थंय बसता तांच्याच माथ्याचेर वयल्यान कितें तरी पडटा. अशी परिस्थिती आसा की तांकां बसपाक थंय कदेलो ना. मुद्दम पत्रकार म्हणून तुमी जी पळय तुमी प्रिंट मिडिया जी म्हणटा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, तांणी मुद्दम हो कॅमेरा घेवन थंय फोकस करचो त्या कोणशांनी. जी पळय आमी फायल दवरतात, ही फायल दवरपाक पसून जागो ना, अशीच फायल दवरता. हांगा समज जर फाल्यां बरें वायट जावं नये, पण समज जर फाल्यां हांगा कितें बरें वायट जालें, हो पेपराचेर आसा तो सगळो रिकॉर्ड आसा, हो सगळ्यांचो रिकॉर्ड आसा तो काबार जातलो. मार्क्स म्हणटा गटार सोडच ते वेगळे जाले. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आतां आमचें स्ट्रक्चर आसा म्युन्सिपाल्टीचें, न्यू मार्केट म्हणनाका, गांधी मार्केट म्हणनाका, इवन म्युन्सिपल बिल्डींग म्हणनाका, हाका प्रोटेक्शन करपाक जाय सो दॅट पावसान कितें तरी हार्म जायना जावपाक. आतां आमी इतलीं वर्सां आयकता की रुफींग चेंज करपाक जाय आनी रिपेर्स रेनोवेशन काम चलपाक जाय रिगार्डींग न्यू मार्केट एज वेल एज गांधी मार्केट. पूण जाय ते भशेन जायना. आनी एज फार एज मार्केट हांव सांगपाक सोदतां, मार्केटाक काम जाय ते भशेन कित्याक जायना, कित्याक हे मार्केट जे एसोसिएशन आहा ते रॉंग मनशाचेर होप दवरता आनी त्या खातीर हें जावपाक पडटा. कित्याक एवरी टायम इवन तांकां ओन तेंची डिमांड मुखार घालपाक शकना ते, फक्त ते एक रॉंग मनशाचे हें आयदन धरून ते तांकां दिसतालें तांकां मेळटलें म्हणून जस्टीस मेळटलें. आतां कितें तरी स्टार्ट केलें म्हणटा, पूण पार्शल केला. समजा फुटपाथ चेंज करपाचें आनी कितें करपाचें, पूण रूफूच तुगे सारकें ना जाल्यार आनी कितें उरलां. आमची म्युन्सिपल बिल्डींग कॉन्क्रिटाक उडीक पडटात पावसा टायमार. आनी सांगपाक म्हणल्यार हे कॉर्नर्स जे आसा, 4 कॉर्नर्स इतले सिपेज आसता उदकाचे, वेदर ते एक्चुअल कंटेन करतले काय कितें तें आमकां दिश्टी पडटा पावसांत. आनी जेन्ना ह्यो स्ट्रक्चर जे आहा लायम वॉटराचे, सिमेंट ना ताका, सो तेन्ना तेन्ना केअर घेवपाक जाय की उदक लागना तशें, तेन्नाच हो स्ट्रक्चर सेफ उरपाक शकता. मुळगांव रस्त्यार धांवते मोटरसायकलीचेर गुलमोहराचो खांदो पडिल्ल्यान दुचाकीस्वार तरणाटो जखमी जालो. ही घडणूक बुधवारा सकाळी 10:30 वरांचेर घडली. खांदो रस्त्याचेर आडवो पडिल्ल्यान सुमार 1.5 वर येरादारी आडकून उरली. उजो पालुपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन रस्त्यार पडिल्लो खांदो कुशीक काडलो. तशेंच जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. एक झाड पडला म्हणून तांबड्या रस्त्यार मुळगांव आमी रोखडोच टर्न आवट केलो. पळयता जाल्यार हांगा एक मोटरसायकल वालो तो बिहारी वालो तो मातसो इंजर्ड जाल्लो. ताका लोकांनी हॉस्पिटलांत रेफर धाडलें, पुलिसांनी धाडलो.
आणि आता म्हणजे रोड ब्लॉक जाल्लो. रोड सगळं ब्लॉक जाल्ल्या कारणान आमी रोखडी दुसरी गाडी आपयली आणि अर्ध्या वरा भितर सगळे एक रस्तो मोकळो करून दिलो. लोकांनी आमकां बरें सहकार्य केलें. तो जो भुरगो आहा ते मोटरसायकलीर खारून पडलो दिसता. हय हय तो वचपाक लागलो बिचोले सायडीन. तेजे पांयान कितें तरी मातशें हें जालां. दिवचल अस्तोडे रस्त्याचेर मुळगांव वाठारांत आयज बुधवार सकाळी गुलमोहर झाडाची व्हडली खाणी रस्त्याचेर पडिल्ल्यान एक दुचाकी सुवार जखमी जालो. हो खानो दुचाकीचेर पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी तरणाट्याचो पांय मोडला अशी खबर मेळ्ळी. सुदैवान हेर आनीक कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. ही घडणूक बुधवारा सकाळी 10:30 वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. तांच्यांनी बेगोबेग मजत कार्य हातात घेवन रस्त्यार पडिल्लो खानो कापून कुशीत केलो. ताका लागून सुमार 1.5 वरभर अडकून पडिल्ली येरादारी सुरळीत जाली. ह्या कामात थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक मजत केली. झाडाची खाणी पडिल्ल्यान तरणाटो जखमी जाल्ल्याची खबर मेळटकीच दिवचलचे पुलीस घडणूक थळार पावले. तांच्यांनी पंचनामो केलो. मेळिल्ले खबरे प्रमाण जो तरणाटो जखमी आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.